काम आदीचे मातशें बरें जावं ना. सबस्टँडर्ड जाल्या उपरांत इमर्जन्सी येता तशी ही इमर्जन्सी आयल्या तर ती इमर्जन्सी थंय कितें तरी सोल्युशन काडपा जाय न्ही. तर तें सोल्युशन काडपाक इमिजिएटली टास्क फोर्स कमिटी इज एक्टींग ऑन इट. तें जातलें आनी प्रॉपर कला अकादमीचें काम पूर्ण जावन ती आस तशी करपाचो आमचो मानस आसा आनी तशें जातलें. रिपोर्ट परत चेन्नई परत दितले की केन्ना? आमची कितें प्रॅक्टिकल क्वेरी आसा न्ही, ती क्वेरीज आमी तांकां विचारल्या, ती क्वेरीज ते सॅटिस्फाय करतले. स्टेजीचो इश्यू काडलो पळय न्ही, स्टेज तेजे कितें म्हणटात की आतां काम केल्या नंतर वयर सकयल आशिल्ली का? ना 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 आतां हो प्रॉब्लेम आतांचो. सो काम केल्या नंतर स्टेज वयर सकयल जालें म्हणटे. आतां काम केलां पळय ते सब स्टँडर्ड आसा, ते आतां प्रूव जाल्लें आमी आसा. तेंच सांगता. सो फाल्यां सकाळीं समजा ती स्टेज आतां अनबॅलन्स जाल्ली आसा, थंय कितें जर एक्सिडंट जालो जाल्यार मागीर कितें त्या प्रमाणे रोखडीच तेजेर एक्शन आमची सोमारा सुरू जातली. सो एक गोश्ट आतां आमकां आमी एश्युअर केल्या ह्या टास्क फोर्साच्या माध्यमांतल्यान की हें फुडें जें काम जातलें पळय न्ही तेजी गॅरंटी आमकां मेळपाक जाय. त्या खातीर IIT चेन्नई सारकी रिस्पॉन्सिबल संस्था ही आतां हितून इनवॉल्व जाल्ली आसा. आतां फक्त तेणी सांगलां तें सारकें जावंक ना म्हणून. आतां तें कितें कोणें सारकें जावंक ना तें डीप डायव इन्वेस्टिगेशन ते करतले आनी तांकां कळटलें. हेजे अर्थ कितें, कोणें 40 वर्सां आदीं कितें बांदलेलें तें 40 वर्सां चल्लें. हेणी आतां बांदून दिलां तें 1.5 वर्स सुद्दां चलना.